फाटली 2-3 वर्सां जाली गोयचे पारंपारीक नुस्तेकार एलईडी फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंग बंद करचे म्हूण सरकारा कडेन बोवाळ मारतात। गोंयांत एलईडी नुस्तेमारी बंद करची म्हूण सरकारान आदेश काढला, मात तो बाकीच्या राज्यांक लागू जायना। केंद्रान तशें धोरण करून आदेश काडी मेरेन एलईडी वा बुल ट्रॉलिंग पुराय बंद जावंक शकना। हे फाटभुंयेर बुधवाराक केंद्रीय फिशरीज मंत्री राधा मोहन सिंगाक मेळून गोंयचो फिशरीज मिनिस्टर विनोद पालयेकारान हो विशय काडलो। ताणें खंय एलईडी फिशिंग बंदीची तयारी दाखयल्या। बसकेन अशें ठरलें की एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंगाचेर कायमची बंदी येवपाची आसा आनी हांवें ते मागणेचेर जोर धरलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन मंत्र्यांनी ताचेर स्विकृती दाखयल्या आनी येता त्या नजीकच्या काळान बंदी येतली, कायमची बंदी येतली। ज्या ज्या राज्यांनी बंदी ठरिल्ली आसा त्या त्या राज्यांनी ह्यो बंदी जातलीच आनी परत आमचे एक जवळ जवळ 85 कोटीचे जे सँक्शनींग आसा तेवूय तांणी मान्य करून घेतलेले आसा आनी येणाऱ्या काळात नजीकच्या आमकां हे जे फंड्स सगळे मेळटले ताजो आमी एक सदुपयोग करून गोंयच्या हिता खातीर बरे निर्णय घेतले। केंद्रीय फिशरीज मंत्रालयान गोंयाक 80 कोटीचो फंडूय खंय दिवपाचें थारायला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।